जीआरबी कॉलनीत जंय सुमार 360 फामिली रावतात थंय थळावो आमदार संकल्प आमोणकरान पीडब्ल्यूडी वीज अभियंतो आनी मुरगांव पुलिशे बरोबर संयुक्त पळोवणी केली। ह्या वाठारात वाडपी चोरयेच्यो केसी हो चिंतेचो विशय थारलो। तशेंच जीआरबी कॉलनीत खंडीत विजेची पुरवण हिवूय एक समस्या आसा। तशेंच सड्यार साटिल्ल्या कोयराच्या प्रश्नाविशीं चिंता उक्तयल्या। RDX खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। डेफिनेटली कित्याक तो एक मेजर इश्यू आसा आनी हो इश्यू आतांसून न्हू गेली 15 वर्सां जाली आमी फेस करता। आयज हो इश्यू वाडत आसा कित्याक लास्ट टायम जेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसलो तेणें एक तेजो प्लांट हाडून घातलो आनी तो म्हणपाक लागलो सगळें क्लियर जातलें। बट आयज जेन्ना हांवें तें फायंड आवट केलें जाल्यार कांय ना म्हटल्यार एक दिसाक 15 टनाचो जो गार्बेज येता आनी जो तेंचे कडेन जो प्लांट आसा ते कॅन ओन्ली प्रोविजन तेंचे आसा 5 टनाचें काम करपाक। सो 10 टन आसा तो एक्सेस उरता। सो डेली 10 टन एक्सेस जो उरता पळय तेजे लागून हे वाडत आसा। सो आयज खंय तरी दिसता की गेली 15 वर्सां जाली आनी जो आमचे पयलींचे जे मिनिस्टर आसलेले तेंच्यांनी हो समजोवन लोकांचे जे रिक्वायरमेंट आसा कित्याक जेन्ना हो आख्खो मुर्मगांव तालुकाचो जो गार्बेज हांगा येता जाल्यार ताका एक ते प्रोविजन करूंक जाय आसलें। आयज ते प्रोविजन करूना कारणाक लागून हो आयज सगळो जो वास आसा तो आख्खो लोकांक हांगा मुर्मगांवच्या लोकांक जावं सड्याचेर बोगद्यार जेटी इवन सगळ्यांक इफेक्ट जावपाक लागलो आसा। लोकांक रावपाक मेळना। लोक अक्षरशः डेली उठून कंप्लेन करता आनी तुमी सांगलाशे स्ट्रीट डॉगाचे जे अशें वाडलेले आसा थंयसून कोण एक मनीस वचोंक शकना। कितलेदा हे इश्यू आसा ते म्युनिसिपालिटीक आमी कंप्लेन केल्लेली आसा। म्युनिसिपालिटी म्हणटा कितें ते म्हणटा कितें आमकां म्युनिसिपालिटीन परमिशन दिल्लेलें आसा। म्युनिसिपालिटी हेजेर कांयच उलोवपाक तयार ना। म्युनिसिपालिटीक जर तुमी प्रेसान विचारलें जाल्यार म्युनिसिपालिटी म्हणटा आमी परमिशन दिल्लेलें ना। जर म्युनिसिपालिटी ओरली म्हणटा परमिशन दिल्लेलें ना ते म्हणटा कितें आमकां म्युनिसिपालिटीन परमिशन दिल्लेलें आसा म्हणून आमी हांगा उडयता। हे एक्शन म्युनिसिपालिटीन घेवंक जाय कितें जर तांकां परमिशन दिल्लेलें आसा जाल्यार पब्लिकली करचें बाबा परमिशन दिला म्हणून। सेंटर वांगडा डेफिनेटली हांव मिटींग घेतालें। ही तुमी जी गजाल सांगला ती आय ऑल्सो एग्री विथ यू कित्याक ही एरियेचेर आमकां डेंगू मलेरियाचो खूब इफेक्ट जावपाक लागला आनी हेज्या फाटल्यान जर रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आसलेलो। कित्याक लागून ही जी वयर टँक्स आसा तुमी मुद्दाम पळया जीआरबीचे वयर टँक्स आसा पळय ते टँक्स अशी शेबी कंडिशनान आसा त्या टँक्साचे भितर कसलेच मेंटेनन्स ना कांय ना। कबुतरां जावं कावळे जावन हे सगळे पक्षी भितर पडलेले आसा तांकां थंयसून हे केलेलें ना क्लीन केलेलें ना आनी तेजे भितर तुमी पळयलें सगळी ते झारी वीच इज अ प्लेस फॉर देम डेंगू जावपाक मलेरिया जावपाक तांकां एक चान्स मेळ्ळो आसा हे टँकीनी। आतां ऑलमोस्ट प्री मॉन्सून वर्क येन्ना जर स्टार्ट जावंक जाय आसलें। आयज खंय तरी म्युनिसिपालिटी फाटीं पडलेली आसा। आयज म्युनिसिपालिटी कडेन म्हाका खबर ना कसलेंच तेंच्यानी अजून पर्यंत डिसिजन घेतलेलें ना कितें बाबा प्री मॉन्सूनाचो कितें प्लॅन केलेलो आसा। सो हांव तेंचे कडेन एक मिटींग घेतलो आनी तांकां रिक्वेस्ट करतलो कितें फक्त आतां उरला आमकां एक म्हयनो उरला मे जून पर्यंत रावंक शकना कित्याक प्री मॉन्सून स्टार्ट जाला ऑलरेडी। कित्याक काल आमी पळयला कसो पावस येयलो आसा लोकांक त्रास जावपाक लागलेलो आसा। सो म्युनिसिपालिटी कडेन मागता कितें बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी प्री मॉन्सून हे स्टार्ट करचे इनिशिएटीव घेवन हे लायटी पयलीं चालू करतले म्हणून सांगलेलें आसा। त्याच प्रमाणे हांगा जी झाडां वाडलेलीं आसा सायडीक तांकां जी एंटी सोशल एलिमेंट झाडांनी वचून लिपता थंयसर। सो तेजे लागून आमी म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट केल्ली आसा ती झाडां आसा पळय ती पयलीं कट करची म्हणून। सो एक 2-3 दिसां भितर ही झाडां कट जातली। सो हेजे लागून तांकां मुद्दाम आफयलेले आसा। तशें आमचे जीआरबीचे कॉलनीचे जे जेई आसा आनी सुपरवायजर आसा तांकांय हांगा आपयला कित्याक तेंचो जो इश्यू आसा आनी जे इश्यू आसा जीआरबीचे ते तेंच्या हेड ऑफिसाक तांकां हांवें सांगलां की तुमी मांडा आनी ते फॉलोअप करून घेवपाची जबाबदारी हांव घेता म्हणून। सो तांकां हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा। सो तेज्या लागून मी स्पेशली जॉयंट मिटींग आपयलेली आसा कित्याक मेन इश्यू आसलो तो आमचो चोरयो जाता ते हांगा लायटीचो प्रॉब्लम आसा। हांगा जी झाडां वाडलेली आसा आनी हांगा कितलेशे 360 फॅमिलीज रावता 360 फॅमिली हांगा आसा फ्लॅट्स आसा जेंकां गव्हर्मेंटान रिहॅबिलेट केलेले आसलेले त्या टायमाचेर। सो हे लोकांक खंय तरी बारीकशी सुविधा मेळची म्हणून तेजे लागून आमी हे जॉयंट इन्स्पेक्शन